हुंवारांत लोकांची शेतां भाटां काबार जालीं. उत्तरेत पेडणें, दिवचल, बार्देस वाठारांत चडूच झळ बसली. चवथीचो बाजार फुलोवपी केळींच्यो बागायती जाल्यार नांवांक उरिल्ल्यो नात. लुकसाण 10 कोटी. सरकार जाता नजो करून एक करून कशे तरी 1.5 कोटींची लुकसाण भरपाय वाडटा. आदी घरां मोडिल्ल्यांक दिले. शुक्रारच्यान पेडणें आनी दिवचलेक केळींच्यो बागायती गेल्ल्यांक. भात शेतां बुडिल्ले आनी गोरवां गेल्ले दुधकार चवथी उपरांत हुमकळे. इतलें सरकारी सर्वे करून तांची चवथ निमाणें सुक्यारूच. उटंगाराच्या अरिश्टांच्या केंद्राच्या लिस्टांत गोंयचें नांव सुद्दां ना. मात बुडटल्यांक काडयेचो आदार कसो वळ्या प्रसंगाक गोंयच्या केंद्रीय रानां पर्यावरण मंत्रालयाचो 238 कोटींचो कांपा फंड पावलो. हो फंड येता पर्यायी रानवटी वृक्षारोपणाक. मुख्यमंत्री म्हणटा फंडाचो योग्य वापर करतले. आर्थीक संकटांत आशिल्लो सावंत सरकार ह्या फंडाचे सध्या कितें करता त्याचेर सगल्यांची नजर. फुडले फुडें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.